नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटलो 1.5 म्हयनो सुमार लोकसभेच्या निवडणुकीक लागून आमी फक्त राजकारण आनी राजकारण्याच्यो मुलाखती हांगच्यान हाडटाले. आयज आमचे मदीं एक असो तरणाटो आसा जाणें आपल्या अष्टपैलू खेळान सगळ्यांक मोहीत केल्ले आसात आनी तो म्हणजे मोहित रेडकर. मोहित, येवकार तुका. मोहित, तूं आमकां सांग, केन्नाच्यान तुवें क्रिकेटी बद्दल तुका प्रेम जालें, कितें? हांव फर्स्ट टायम म्हाका म्हज्या पप्पान अकॅडमींत घातलेलो फातोर्डा. हांव तेन्ना आसतलो 6-7 वर्साचो. आनी तेन्ना हळू हळू मागीर खेळटा खेळटा म्हाका आवडपाक लागली ती गेम आनी मागीर तशेंच स्टार्ट जाली म्हाजी जर्नी. बरें, पप्पा स्पोर्ट्स रिपोर्टर आनी तूं आतां क्रिकेट प्लेयर. म्हणजे पप्पान तुका व्हेला काय तुका उमेद जाली सारकी खेळपाची? म्हटल्यार म्हाजो पप्पाय पयलीं क्रिकेट खेळटालो, सो ताका एक उमेद आशिल्ली की हांवेनूय खेळचें म्हणून. बट लेटर ऑन म्हाका बी ती उमेद जाली खेळपाची आनी म्हाका बी ती गेम आवडपाक लागली. गेम आवडपाक लागली. तूं आतां सिजन बॉलान खेळटा. एग्जॅक्ट तुगेले स्कूल लेवलाचेर केन्ना स्टार्ट जालें खेळपाक? स्कूल लेवलाचेर हांव पयलीं चायल्ड कॅर स्कुलान आशिल्लो. थंय आमची क्रिकेट टीम नाशिल्ली, सो क्रिकेटी खातीर मागीर हांवें महिलांतून स्कुलान शिफ्ट केलें. सो 5थाच्यान मागीर हांव थंयच्यान खेळपाक लागलो स्कूल टिमीक. स्कूल टिमीक. आनी गोवा केन्ना पावलो तूं? गोवा हांव फर्स्ट इयर अंडर 14 खेळ्ळो, 13 वर्साचो आशिल्लो तेन्ना. आनी तेच्या मागीर कंटिन्यूअस खेळता एज ग्रूप आनी आतां रणजी ट्रॉफी खेळटा. तूं वेगवेगळ्या ग्रुपान खेळ्ळा, अंडर 14, अंडर 16, 18, 23, आतां रणजी टिमीक. हय, ताचे पयलीं मदीं कूच बिहार तूं खेळ्ळा, देवधर. कसो आशिल्लो टोटल प्रवास? कसो आशिल्लो? टोटल प्रवास बरो आशिल्लो. खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. म्हटल्यार डिफरन्स कळटा एज ग्रुपान आनी सिनियर रणजी ट्रॉफीन कितलो डिफरन्स आसता तो. सो अशें खूब हार्डवर्क करून थंय पर्यंत पावला, सो तें बरें दिसता. तुका कोच कोण कोण मेळ्ळे? आतां ह्या तुमी जर क्रिकेटी भितर कोच म्हणटा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता, कारण तुका जो शिकयता, तुजो स्टान्स चेंज करता, जावं बॉलिंग एक्शनाक कितें डिफिकल्टी आसा हें चेंज करता. कोण मेळ्ळे? म्हाजो चायल्डहूड कोच एकूच आसा पयलींच्यान, संदीप नायक सर. आनी आमचे एवरी इयर कोच चेंज जायत आसता, सो आमकां डिफरंट कोचिजांक मेळपाक मेळटा. सो तेंचो एक्सपिरियन्स शेअर जाता आनी तितली नॉलेज मेळटा आनी तें आमकांय बरें पडटा मागीर. तुजो मेन म्हणजे आतां खूब जाण वतात पेस बॉलिंग करतात, लेग स्पीन करतात. तूं ऑफ स्पिनची कितें घेतली? ऑफ स्पीन म्हटल्यार हांवें हरशी क्रिकेट स्टार्ट केली तेन्ना हांव मिडियम पेस घालतालो. बट मागीर हळू हळू मागीर हांव प्रॉपर बॅट्समॅन जालो. मागीर हांव अंडर 14च्या मातसो पयलीं लेग स्पीन घालतालो आनी मागीर हांव प्रॉपर बॅट्समॅन जाल्लो एक्चुली. बट मागीर पार्ट टायम घालून मागीर ती आवडपाक लागली म्हाका ऑफ स्पीन. मागीर हांवें ताकाच एज अ प्रोफेशन चूज केलें. आतां तुवें म्हणटा तशें पार्ट टायम घाली. पार्ट टायम म्हणजे कोणी घालता, 2 वरी 3 वरी कोणी घालता. हातूंत भितर तुवें सारकें आतां तूं एज अ बॉलर म्हूण आतां टिमीक जागो घेता, कारण तुवें विकेटी तशी काडल्या. स्कोर केलाच ना न्ही, पूण मोर ऑफ द हें लोक तुका वळखता एज अ बॉलर. आतां फ्रंट लिडींग बॉलर आसता. सो हातूंत भितर तुवें कशें हें केलें, म्हणजे कोण नरीश केलें तुका आनी ते टर्न करपाचें जावं बॉल डिफरंट घालपाचो, हातूंत भितर तुका कशें हें केलें? सो हांवें अंडर 16 मेरेन हांव चड बॉलिंग घालनासलो. अंडर 19 आमचो कोच आशिल्लो एक राजेश कामत म्हणून. सो ताणें म्हाका सांगलें तुजी हायटूय बरी आसा, तूं ट्राय कर ऑफ स्पीन. सो हांवें म्हटल्यार मॅचिजान ट्राय केलें, अंडर 19 मॅचिजां घातल्यो. आनी म्हाजो कोच आसा संदीप नायक सर, तोय ऑफ स्पिनर. सो ताणें म्हाका खूब सारे टिप्स दिले, मातशें म्हाज्या एक्शनान मातसो वर्क केलो. मातशें हळू हळू संवय जाता जाता आतां परफेक्ट घालता. आतां तुवें हातूंत ह्या वर्साक जर पळयलो जाल्यार 23 विकेटी काडल्यात आनीक ह्यो फक्त 7 मॅचींनी काडल्यात. त्या भायर 235 रन मारल्यात. हाजे बद्दल तूं कितें सांगतलें? बरें दिसता जेन्ना तूं तो हार्डवर्क करता इतलीं वर्सां आनी मागीर जेन्ना तुका रिजल्ट मेळटा तेन्ना बरें दिसता. आनी लास्ट इयर हांवें 19 विकेटी काडल्यो, ह्या वर्सा 23 विकेटी काडल्या. बट आनीकूय बरें करपाक शकतालो हांव ह्या सिजनान. बट ते मातश्यो मिस्टेक्स आसा त्यो रेक्टिफाय करून फुडल्या वर्सा आनी बरें करता. 241 रन्स स्कोर केले. हय, लास्ट इयर 241 रन्स स्कोर केले. सो बॅटींग जर तुगे व्हिडिओ पळयले जाल्यार तूं चड ऑफ द स्ट्रेट मारता, ट्रायंग टू प्ले इन वीक. हार्ड हिटींग मारतात तूं सिक्सरी, पूण अशें वीक खेळटा. आतां न्यू जे गेम आसा IPL जावं ते फाटल्यान तुका स्कूप मारता ते तसले तूं करपाक वचना. क्रिकेटींग शॉट्साचेर चड हें आसता. एक्चुली कशें आसता की सगळ्यांची गेम डिफरंट आसता, की थोडे हे स्वीप बरे खेळटात, फाटी बरे खेळटात, थोडे स्ट्रेट बरे खेळटा. आनी म्हाका रीच बरी आसा, सो हांव ट्राय करता चडसो स्ट्रेट मारता. आनी सेफ आसता न्ही, स्ट्रेट फिल्डरूय चड नासता. सो स्ट्रेट मारप एक सेफ शॉटसो जाता, म्हणून हांव चडसो ताकाच बॅक करता आनी तीच शॉट खेळटा. स्वीप ऑलमोस्ट स्वीप जाता तुज्यान खेळपाक. तुवें एक 6 मारली हांवें पळयली, तुवें बरी अशी लेग सायडीक ती म्हटल्यार प्रॉपर स्वीप, ती अशी स्लॉग स्वीप टायप. स्लॉग स्वीप प्रॉपर स्वीप हांव चड मारना. चडशें हांव विनूच खेळपाक ट्राय करता.
एक्शन पयलीं साकून अशीच आशिल्ली तुगेली? ना, एक्शन म्हाजी पयलीं अशी नाशिल्ली आनी हळू हांवें एक दीस नेथन लायनाचो व्हिडिओ पळयल्लो. सो हांवें एक दीस बेश्टें नेट्सान ट्राय करया म्हटलें अशी एक्शन. सो मागीर ती बरी जावपाक लागली. सो हांवें तशेंच कंटिन्यू केलें मागीर. पूण तुजें एक्शन पळयलें जाल्यार इंग्लंडाचो ऑफ स्पिनर जो आशिल्लो ग्रॅम ताजे भशेन दिसता. नेथन लायन तरी मातसो असो रावंड घालता आनी तूं ताजे भशेन सारके दोनी हात हालून. थोडे ते अशेंच म्हणटा, थोडे म्हणटा की ग्रॅम सोन, थोडे म्हणटा नेथन लायना भशेन घालता. बॉल स्पिनी तसो करता. कितें व्हिडिओ पळयल्या काय? बरें, आनी एक तुजें हें आसा की देवधर ट्रॉफीक तुका एकच मॅचीक चान्स पडलो. 3 विकेटी काडल्यो तातूंत भितर. रिंकू सिंगाली, श्रेयस अय्यर आनीक कर्ण शर्मा हाची विकेट काडली. म्हटल्यार आमची एक्चुअली सावथ झोनाची टीम सामकी पॅक आशिल्ली. सगळे इंडिया प्लेयर आशिल्ले. मयांक अगरवाल, वॉशिंग्टन सुंदर, साई सुदर्शन, सगळे ऑलमोस्ट सगळे इंडिया खेळिल्ले आशिल्ले. सो चान्स मेळपाक डिफिकल्ट जातालो स्टार्टिंगच्या मॅचीसांनी. सो जशें आमी क्वॉलिफाय जाले, सो म्हाका मयांक अगरवालान सांगिल्लें की तुका एक चान्स दितलो आपूण म्हणून. सो जशें आमी क्वॉलिफाय जाले ताणें म्हाका सांगलें तूं नेक्स्ट मॅच खेळटा म्हणून. आनी म्हाका तो चान्स कसोय करून ग्रॅब करपाचो आशिल्लो, म्हाका प्रूव करपाक. सो हांवें जाता तितलो म्हाजो बेस्ट दिलो त्या मॅचीन. आनी बट फायनल म्हाका खेळपाक मेळना, कित्याक वॉशिंग्टन परत येयल्लो तेन्ना मॅचीक. ओके. रिंकू सिंगाली विकेट काडली. रिंकू सिंगाक सगळ्यांनी पळयला. एक IPLाक धुमाकूळ घाल ताणें आनी पयल्याच मॅचीक तर सामको धुमाकूळ घाल. तूं कशें दिसलें तेन्ना रिंकू सिंगा काडटकीर? हांवें अशें चिंतून नाशिल्लें. हांवें फक्त इतलें चिंतलें ताका बॉलिंग घालता की हांव ताका प्रेशर दवरलो, डॉट बॉल्स घातलो. तो इफ कितें ट्राय केलो, इफ बरो बॉल पडलो जाल्यार विकेट मेळटली म्हाका. आनी तो एक बरो बॉल पडलो ताका आनी तो आवट जालो. आनी म्हणल्यार पयलीं बिलीव जावना, बट मागीर बरें दिसलें. ताजे नंतर श्रेयस अय्यराली काडली. हय, तो बी म्हटल्यार वेंकटेश अय्यर, तो बी तेन्नाच इंडिया खेळून येयल्लो. आनी सेम म्हाजो प्लॅन तोच आशिल्लो. आनी म्हाका लेफ्टीक बॉलिंग घालपाक आवडटा, चड लेफ्टीक. सो बरें दिसलें बॉलिंग घालपाक आवडटा. पूण तूं हांवें तुगे व्हिडिओ पळयले तातूंत भितर तूं खुबश्यो रायटी बॉलराक म्हणजे जो भितर येता आनी ते स्वीप मारपाक वता तेन्ना तुगे बॉल भितर येता आनी एक बॉल तुगेलो आसा तो रायटीकच भायरूय वता. हो बॉल तूं कसो घालता? तो एक्चुली हांव कॅरम बॉल घालता. तो हांवें रिसंटली एक ह्याच वर्सा हांवें शिकला तो. सो लास्ट 2 वर्सां प्रॅक्टीस करतालो तो बॉल घालपाक. सो आतां ह्या वर्सा मातसो घालता, म्हटल्यार ट्राय करता मॅचीस आनी. बट अजून परफेक्ट जावना, अजुनूय ट्राय म्हटल्यार मातसो प्रॅक्टीस करपाक जाय तो बॉल. सो फिटनसा खातीर तूं मोहित कितें करता? फिटनस म्हाका तरी दिसता की क्रिकेटीन फिटनस सामको इम्पॉर्टंट. कित्याक इफ तूं फिट ना तूं ते 4 दीस थंय ग्रावंडार रावपाक शकना रणजी ट्रॉफी मॅचीन. आनी आमचो स्ट्रेंथ एंड कंडिशनींग कोच आसा निनाद पावसकर. सो तो आमकां प्लॅन दिता वर्कआउटाचो. सो मोस्टली विकान 3दा जीम करतात आमी आनी 2दा कंडिशनींग. रणजीचे सेशन वेगळे. नॉर्मली तूं फिटनसा खातीर कितें? नॉर्मली हांव सेम क्रिकेटर म्हणून कितें अशें करता? हय, नॉर्मली सुद्दां सेम विकान 3दा जीम आनी 2दा रनिंग करता. आनी डायटूय फॉलो करचो पडटा आमकां स्ट्रिक्ट सारको. सो तूं कूच बिहाराकय बी बरो परफॉर्मन्स केल्लो आसा तुवें. थंय कशें आशिल्लें तुगेलें? म्हणजे तेन्ना तूं यंग स्टेजीचेर आशिल्लो आनी भायले ताजे पयलीं आमी मातशी या तूं जेन्ना स्कूल लेवलाक आशिल्लो तेन्ना दिल्लीक तुवें कंटिन्युअस 3 हाफ सेंचुरी मारिल्ल्यो. तो कसो परफॉर्मन्स आशिल्लो? म्हणजे तेन्ना तूं सामको यंग आशिल्लो आनी गोंयचे प्लेयर भायर वचून ते खेळटात म्हणजे खूब वेगळें आशिल्लें तुका. सो तेन्ना एक्चुली हांव 12 वर्साचो आशिल्लो आनी म्हाका अंडर 14 स्टेट टिमीन चान्स पडूना, कित्याक हांवें परफॉर्म करूं नाशिल्लो प्रॅक्टीस मॅचीन. सो हांव स्कूल नॅशनल्साक गेलो. स्कूल नॅशनल्साक म्हाका कशें करून परफॉर्म करपाक जाय आशिल्लें. सो थंय आमी दिल्ली आशिल्ले स्कूल नॅशनल. सो 3 मॅचीन 3 50 केल्ले हांवें. तुगे व्हिडिओ पळयले तातूंत भितर तूं खुबश्यो रायटी बॉलराक म्हणजे जो भितर येता आनी ते स्वीप मारपाक वता तेन्ना तुगे बॉल भितर येता आनी एक बॉल तुगेलो आसा तो रायटीकच भायरूय वता. हो बॉल तूं कसो घालता? तो एक्चुली हांव कॅरम बॉल घालता. तो हांवें रिसंटली एक ह्याच वर्सा हांवें शिकला तो. सो लास्ट 2 वर्सां प्रॅक्टीस करतालो तो बॉल घालपाक. सो आतां ह्या वर्सा मातसो घालता, म्हटल्यार ट्राय करता मॅचीस आनी. बट अजून परफेक्ट जावना, अजुनूय ट्राय म्हटल्यार मातसो प्रॅक्टीस करपाक जाय तो बॉल. सो फिटनसा खातीर तूं मोहित कितें करता? फिटनस म्हाका तरी दिसता की क्रिकेटीन फिटनस सामको इम्पॉर्टंट. कित्याक इफ तूं फिट ना तूं ते 4 दीस थंय ग्रावंडार रावपाक शकना रणजी ट्रॉफी मॅचीन. आनी आमचो स्ट्रेंथ एंड कंडिशनींग कोच आसा निनाद पावसकर. सो तो आमकां प्लॅन दिता वर्कआउटाचो. सो मोस्टली विकान 3दा जीम करतात आमी आनी 2दा कंडिशनींग. रणजीचे सेशन वेगळे. नॉर्मली तूं फिटनसा खातीर कितें? नॉर्मली हांव सेम क्रिकेटर म्हणून कितें अशें करता? हय, नॉर्मली सुद्दां सेम विकान 3दा जीम आनी 2दा रनिंग करता. आनी डायटूय फॉलो करचो पडटा आमकां स्ट्रिक्ट सारको. सो तूं कूच बिहाराकय बी बरो परफॉर्मन्स केल्लो आसा तुवें. थंय कशें आशिल्लें तुगेलें? म्हणजे तेन्ना तूं यंग स्टेजीचेर आशिल्लो आनी भायले ताजे पयलीं आमी मातशी या
तूं जेन्ना स्कूल लेवलाक आशिल्लो तेन्ना दिल्लीक तुवें कंटिन्युअस 3 हाफ सेंचुरी मारिल्ल्यो. तो कसो परफॉर्मन्स आशिल्लो म्हणजे तेन्ना तूं सामको यंग आशिल्लो आनी गोंयचे प्लेयर भायर वचून ते खेळटात म्हणजे खूब वेगळें आशिल्लें तुका. सो तेन्ना एक्चुली हांव 12 वर्साचो आशिल्लो आनी म्हाका अंडर 14 स्टेट टिमीन चान्स पडूना कित्याक हांवें परफॉर्म करूं नाशिल्लो प्रॅक्टीस मॅचीन. सो हांव स्कूल नॅशनल्साक गेलो. स्कूल नॅशनल्साक म्हाका कशें करून परफॉर्म करपा जाय आशिल्लें. सो थंय आमी दिल्ली आशिल्ले स्कूल नॅशनल. तो 3 मॅचीन 350 केल्ले हांवें. मागीर थंयच्यान म्हाका फुडल्या वर्सा मागीर अंडर 14 स्टेटाक खेळपाक मेळ्ळें. तुका खंयचो परफॉर्मन्स तुगेलो आज पर्यंतचो बेस्ट आवडटा? म्हाका दिसता इफ एक मॅच अशी पळोवपाक गेली जाल्यार देवधर ट्रॉफीची ती मॅच जी एक मॅच खेळ्ळा तितून ते तिगूय ऑल टायम फेवरेट तुगेली. आज सद्या तरी आनी कडसर पूण आतां सोडून पयलींचो खंयचो बॅटींग परफॉर्मन्स आनी बॉलिंग परफॉर्मन्स? म्हाका दिसता म्हाजो फर्स्ट डेब्यू रणजी ट्रॉफी फायफर राजस्थाना वांगडा फर्स्ट डेब्यू मॅचीन म्हाज्या तो एक परफॉर्मन्स म्हाका म्हटल्यार सारको क्लोज आसा. तुवें एक सेंचुरी मारिल्ली आसा. हायेस्ट रन तुगेले 119 रन्स. ते 67 बॉलां मारिल्ले. ते खंय मारिल्ले? ते कूच बिहार ट्रॉफीन मारिल्ले अंडर 19. सो ते इतली कितें फास्ट मारपाक? ना ते एक कशें जाल्लें की आमचे टॉप ऑर्डर आसा तेंच्यांनी बरो आमकां स्टार्ट दिल्लो. सो म्हाका वचून फक्त म्हाजी गेम बॅक करून म्हाका म्हाजे शॉट्स खेळपा जाय आशिल्ले आनी ऑलमोस्ट 60 आय थिंक 55 बॉलान हांवें 100 केल्ली त्या मॅचीन. 68 बॉलां? हय ना 100 म्हाजी 55 बॉलान केल्ली. हय आनी हय की कोचानूय म्हाका फ्रिडम दिल्लो की वच आनी तुजी गेम बॅक कर आनी खेळ म्हणून. सो हय ती बॅक करून खेळ आनी जाली. मातसो टेम्परामेंट दवरल्यार बरो असो मोहितान. कित्याक मोहित एकदम पळयलें जाल्यार एटॅक करपा वता. तुजे सगळे व्हिडियो पळयले जाल्यार एटॅक करपा वता आनी थंय तूं खंय तरी विकेट उडयता. सो हें केलें जाल्यार तुका मातशी बॅटिंगेकूय कन्सिस्टन्सी येतली काय दिसता? म्हाकाय अशें दिसता की आतां तरी बेटर आसा बट पयलीं हांव आनिकूय म्हटल्यार हरी करतालो चड बॅटिंगेन बट आतां तरी बेटर आसा. बट आनिकूय म्हाका पेशन्स दवरचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. खूब जाण सांगतात एक्चुली बट ट्राय करता हांव करपाक. अशें दिसता की मोहिता फक्त सिक्सी मारपाक आवडटा. सगळे अशेंच म्हणटा हरशी बट एक्चुली सारकें तें मातसो पेशन्स दवरचो पडटलो बॅटिंगेन. मागीर हे खेपेक तुवें गोवा प्रिमियर लिगाक तुजो परफॉर्मन्स बरो आशिल्लो. जवळ जवळ 43 विकेट्स म्हाका दिसता हायस्ट आशिल्लो तो. हय कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? विकेट GPLान लास्ट इयरूय हांव हायस्ट विकेट टेकर आशिल्लो. ह्या वर्सा हायस्ट विकेट टेकर आशिल्लो. हांव चड कांय ना. हांव फक्त म्हाजे जे स्ट्रेंथ्स आहा ते बॅक करता आनी म्हाजी जी बॉलिंग स्ट्रेंथ आहा तेज्या अकॉर्डिंगली हांव घालता फक्त. आनी इफ विकेटीन हेल्प आसत जाल्यार हांव ट्राय करता जाता तितल्यो विकेटी काडपाक. आनी कांय ना ह्या वर्सा म्हटल्यार रणजी ट्रॉफीन हांव विकेटी काडून येयल्लो. सो म्हाका तो कॉन्फिडन्स आशिल्लो सो तो अप्लाय केलो हांवें GPLान आनी मातसो सक्सेसफूल जालो. तुका खंयची हें खेळपाक आवडटा फॉर्मेट? आज वेगवेगळे फॉर्मेट आयल्यात. वन डे टेस्ट म्हणटा पयलीं सगळें आशिल्ली वन डे आशिल्ली आतां T20 आयले. तुका खंयची आवडटा? म्हाका इफ चूज करपा जाल्यार हांव डेज फॉर्मेट रेड बॉल चूज करतलो. कित्याक म्हाका तरी अशें दिसता की व्हायट बॉल स्पेशली सद्या बॅट्समॅनाची गेम जाल्या जशें आमी IPL पळयतात विकेटी फ्लॅट आसतात ग्रावंड ल्हान आसतात सो बॅट्समॅनाक तितलें इजी जाता. सो म्हाका दिसता रेड बॉलान मातशें ट्रिकी जाता बॅट्समॅनाक. आमकांय हेल्प आसता मातशी बॉलरांक. सो या रेड बॉल. आनी रेड बॉलान तुका खंयची बॉलान म्हणजे फर्स्ट तूं स्टार्ट जरी स्पिनर आसलो थोडे आतां फर्स्ट स्टार्ट करता तुका केन्ना बॉल घालपाक आवडटा? म्हणजे म्हाका हरशी दोनी हितून कम्फर्टेबल. न्यू बॉलानूय घालता हांव ओल्ड बॉलानूय घालता बट स्पेशली म्हाका न्यू बॉलान जेन्ना लेफ्टी बॅटिंगेक येता तेन्ना म्हाका घालपाक आवडटा कित्याक न्यू बॉलान मातसो ड्रिफ्ट जाता बॉल एक घुंवता एक भितर वयता सो ते डिफिकल्ट जाता बॅट्समॅनाक आनी मजा येता बॉलिंग घालपाक न्यू बॉलान. ओके. व्हायट बॉल कितें आवडटा? T20 तर तुका म्हाका दिसता आवडत ना. आवडना म्हटल्यार म्हटल्यार तितली बॉलर्सांक अशें पळोवपाक गेल्यार तितली हेल्प नासता कित्याक त्यो विकेटी सामक्योच फ्लॅट आसतात. आमी IPLान 270 मारतात 20 ओव्हरीन 270 250 इजी चेस करतना सुद्दां लागीं पावता 260. सो म्हाका दिसता की बॉलरांक तितलो असो हेल्प असो नासता T20. ऑलमोस्ट आतां सद्या तरी बॅट्समॅनांचीच गेम जाल्या अशें दिसता. बरोबर. म्हणजे एक लो स्कोरींग जावन डिफेंड कोण करपाक शकता? लो स्कोरींग डिफेंड करपाक शकता एक्चुअली. तो प्रेशरा खातीर मे बी जावपाक शकता बेगीन विकेटी जायना. आतां मॅची पळयल्यो जाल्यार लो स्कोरींग इजिली डिफेंड जायना. बरें तुजो फेवरेट तूं जेन्ना भुरगेपणाक जेन्ना क्रिकेटी कडेन एट्रॅक्ट जालो तूं मॅची बिची पळयता आसतलो तेन्ना तुजो फेवरेट कोण? तेन्ना म्हाजो फेवरेट आशिल्लो T20 हरशी स्टार्टींग. कित्याक फेवरेट प्लेयर कोण? प्लेयर म्हाजो फेवरेट प्लेयर आशिल्लो सचिन तेंडुलकर ल्हान आसतना. आनी आतां कोण आसा? आतां म्हाजो हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या आसा. तूं फोटोय घाला हार्दिक पांड्या बरोबर.
तेन्ना कितें नॅट्सां आशिल्ले? आमी तेन्ना आमचो इंडिया एचो कॅम्प चालू आशिल्लो आनी ती टीम येयल्ली इंडियाची थंय एशिया कपाक प्रॅक्टीस करपाक. सो तेन्ना आमकां तांकां बॉलिंग घालपाक आपयल्लें थंय. सो तेन्ना काडलेलो फोटो. तूं इंडिया ए टिमीकूय सिलेक्ट जाल्लो रिजर्व एज अ रिजर्व प्लेयर. मागीर थंय कितें जालें तुजें? सो एक्चुली लास्ट इयराच्या रणजी परफॉर्मन्साचेर तेंच्यांनी टीम काडलेली इंडिया एची. ती इमर्जींग एशिया कप खेळपाक वयताली श्रीलंका. सो 15 जाणांचो स्कॉड आशिल्लो आनी 3 जाणां आमी रिजर्वान आशिल्ले. सो पयलीं आमी एक्चुली एज अ रिजर्व ट्रॅवल करपा आशिल्ले श्रीलंका. बट मागीर तो टुर्नामेंट ल्हान आहा म्हणून तेंच्यांनी आमकां बेंगलोरूच दवरलें. सो जी 15 आशिल्ली तेंच्यांनी ट्रॅवल केल्लें. सद्या तूं नॅट्साक कितलो वेळ काडटा? नॅट्साक काडप म्हणजे तुजो परफॉर्मन्स तितलो म्हणजे तुका प्रॅक्टीस जाता, परफॉर्मन्स वाडटा आनी एक म्हण आसा की प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट. सो तूं कितलो वेळ काडटा? चड म्हाका दिसता हांव चड बॉलिंगेचेर मातसो फोकस करता. एक ओवर बॉलिंग घालपाक ट्राय करता. एटलिस्ट विकान 2-3 तरी एक ओवर बॉलिंग घालपाक ट्राय करता. आनी बॅटिंगेक इफ म्हाका बॅटिंगेचेर कितें वर्क करपा जाल्यार हांव म्हाज्या कोचा कडेन वयता, संदीप नायक सरा कडेन. आयडल कोण तुजो? म्हाजो आयडल इफ ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार विराट कोहली. तेजे वर्क एथिक्स, तेजो आपली फिटनस कशी मेंटेन करता, तेजो एटिट्यूड ग्रावंडार आसता तो. ओवरऑल अशें पळोवपाक गेल्यार विराट कोहली. सो आतां तूं IPLाक म्हाका दिसता तुजें नांव आशिल्लें, थंय कितें जालें सारकें? IPLाक म्हटल्यार म्हाका ट्रायल्साक आपयल्लो राजस्थान रॉयल्स आनी मुंबय इंडियन्सान. बट मागीर लेटर ऑन ऑप्शनाक नांव आशिल्लें बट कोणें पीक करूं ना. मे बी म्हाजो मुश्ताक अलीन तितलो बरो परफॉर्मन्स नाशिल्लो बाकीचो ओवरऑल वन डे आनी रणजी ट्रॉफी पयल्यार. मे बी तेज्या खातीर आसपाक शकता. हे फुडल्या सिजनाक कितें घेतलो तो? कशें पळयता आतां? फुडलें सिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण तूं आतां 23, 24. सो यू हॅव टू बी इन IPL. तुजें प्रेशर आसतलो? प्रेशर तर नॉर्मली सुद्दां आसता. बट त्या प्रेशर असो तितलो असो घेवन बसना हांव. म्हटल्यार आतां ह्या वर्सा लास्ट 2 वर्सांनी बरी गेल्या. सो आनी कितें बरें करपाक शकता तेजेर वर्क करतलो फुडल्या वर्सा आनी बरें करतलो. आनी जे हांवें मिस्टेक्स केल्या पळय तेजेर वर्क करून त्यो फुडल्या वर्सा रिपीट जावपाक. तसो तूं प्रेशर घेना म्हण 2015 साकून कळटा. 2015 तुवें 450+ रन्स मारिल्ले. ताजे नंतर 487 16-17 मारले. 18 तुवें 800 रन मारले आनी ताजे नंतर तुवें 1,500 रन्स मारले. 1000 परत 1000. म्हणजे तुजी परफॉर्मन्स कितें सकयल देंवना, वाडत आसा. पूण हाज्या बेटर करपा खातीर हेजा बेटर म्हाका दिसता बॉलिंगेन हांवें ह्या वर्सा एक मार्क दवरिल्लो की म्हाका 35+ विकेटी काडपाक जाय. त्यो पॉसिबल जावन असो हांव ट्राय करतलो त्यो फुडल्या वर्सा करपाक. 7 मॅची सुद्दां 23 विकेटी काडप इज नॉट गूड. आतां तुमी तर एक 5 हें आनी एक 4 काडले. 4 4 विकेटी घेतल्या, एकदां 5 विकेटी घेतल्या. आनी तुवें देवधर ट्रॉफी जाली, कूच बिहार जाली आमची. GPLाक तुवें 5 विकेट काडल्या. त्यो कशें जाल्यो? 2 मॅचींनी हांवें म्हटल्यार 2 मॅचींनी दोनी इनिंगान हांवें 5 विकेटी काडलेल्यो. आनी एक हांवें म्हाका दिसता सेमी फायनलीक काडिल्ली एक विकेट, एक 5 सो एक्चुली परवरी मातशी स्पिनरांक हेल्प आसता विकेट. सो हांवें ट्राय केलें की जाता तितल्यो म्हटल्यार बेगीन विकेटी काडपाक. सो आमकांय बरें, टिमीकूय बरें आनी म्हाकाय पर्सनली बरें. गोंयचो फेवरेट प्लेयर कोण तुगेलो म्हणजे हाजे पयलीं खेळ्ळा तेजो? गोंयचो फेवरेट प्लेयर हरशी ताका हांव पर्सनली पळयता दर्शन मिसाळ. बिकॉज तेणें आतां इतलीं वर्सां तो कन्सिस्टंटली परफॉर्म करत आहा, बॅटिंगूय बॉलिंग दोनी. आनी सगळ्यांत सिनियर आहा तो सद्या टिमीन. तो सगळ्यांक घेवन वांगडा म्हटल्यार फूल टिमीक वांगडा घेवन चलता. सो कॅप्टनाक घेतले तुगेले? कॅप्टना. ओके. वन डे अंडर 23 थंय तुवें परफॉर्मन्स बरो केल्लो आनी लीग स्टेजीक तर म्हाका दिसता तूं हायस्ट विकेट टेकर आशिल्लो. तो परफॉर्मन्स कसो आशिल्लो? सो एक्चुली मुश्ताक अली जावन हांव थंय गेल्लो आनी मुश्ताक अली म्हाजो परफॉर्मन्स ओके आशिल्लो, तितलो बरो नाशिल्लो. सो हांव थंयच्यान डायरेक्ट हरियाणा गेल्लो, अंडर 23 टिमीक जॉयन जालो. आनी म्हाका एक आशिल्लें की म्हाका कसोय करून हांगा परफॉर्म करपाक जाय, कित्याक मागीर म्हाका विजय हजारेन तो सेम कॉन्फिडन्स घेवन वचपाक मेळटलो. सो फस्टूच मॅचीक छत्तीसगड वांगडा हांवें 4 विकेटी काडलेल्यो आनी 36 कितें तरी मारिल्ले. मागीर गुजराता वांगडा हांवें परत 6 विकेटी काडलेल्यो आनी ओवरऑल म्हाज्यो 6 मॅची आशिल्ल्यो हरशी. पण हांव 5च मॅची खेळ्ळो. लास्ट मॅचीक हांव इंजर्ड जालो, सो हांवें बॉलिंग घालूं ना. सो म्हज्या 5 मॅचीन 20 विकेटी आशिल्ल्यो आनी हांव हायस्ट आशिल्लो इंडियान. बट मागीर जी टीम फायनल खेळ्ळी ते 9 मॅची खेळ्ळे. तांचो एकटो प्लेयर आशिल्लो ताणें 21 विकेटी काडलेल्यो मागीर 9 मॅचीन. सो मागीर हांव लीग स्टेजान पयलीं फर्स्ट आशिल्लो, मागीर ओवरऑलान मागीर सेकंड जालो. क्रिकेट सोडून आनी कितें आवडटा तुका? क्रिकेट सोडून अशें
चड कांय ना हरशी बट अशें फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करपाक आवडटा कित्याक चडशे भायरूच आसता आमी सो जितलो टायम मेळटा ट्राय करता फॅमिलीक दिवपाक खंयचो वीच इज युअर फेवरेट ग्रावंड इन इंडिया जावं खंयचें अशें कितें ग्रावंड बी आसा हांव अजून पर्यंत त्या ग्रावंडार खेळना बट म्हाका त्या ग्रावंडार खेळपाक फेवरेट हिमाचल प्रदेश. आमचो हांगा मेकलोडगंजाचे सकयल हय हय तूं केन्ना खेळना ना अजून खेळना धर्मशाला सॉरी. आनी आतां आसा तातूंत भितर खंयचो ग्रावंडार तुका बरो परफॉर्मन्स म्हणजे थंय खेळून दिसता परते म्हाका दिसता पर्वरी कित्याक म्हाजी रणजी ट्रॉफी 2 फायफर थंयच आसा आनी बरें केलां हांवें पर्वरी ग्रावंडार सो पर्वरी. तर मोहित तुमी वेळ काडलो म्हण थँक्यू आनीक तुजो परफॉर्मन्स बरो जावचो हाजे फुडें आनी असोच तुजें नांव तुजें स्वताचें आवय बापायचें आनी गोंयचें नांव वयर काडचें हाजे बद्दल आमी तुका हें दितात परफॉर्मन्स. तर हे आशिल्ले मोहित रेडकार जाणी गोंयच्या क्रिकेट मळाचेर आपल्या बॉलिंग आनी बॅटिंग ह्या अष्टपूल खेळान मोहीत घाल्ली आसा आनी मोहिताचो खेळ असोच वाडचो असोच बहारचो आनी तो IPL आनी भारताच्या हातूंत पावचो ही आमची मागणी. हें आशिल्लें आयज आमचे साश्टीकार पळयत रावात गोमंतक TV.